गाइस वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसता आनी सगळी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आणि आयज हांव परत एकदा तुमकां लागून एक रेसिपी घेवन येयल्या. आणि आयची जी रेसिपी आहा ती आंबट तिखट सामकी. सो आयची रेसिपी आहा ती ताल्ल्यांचे हुमण. सामके आंबट तिखट अशें तुमच्या बरोबर शेअर करपाचें. आणि ताल्ल्यांचे हुमण ना आंबट तिखट आनी स्पायसी मातशें खूब बरें लागता, कारण आनी मातशी टेस्ट बरी येता. सो हांगसर आमी मिडियम सायज ताल्ले यूज करपाचे आहा. तुमकां जाय जाल्यार तुमी बारीक सुद्धा करू शकता. सो चला टाइम वेस्ट करूया नाका, डायरेक्ट म्हणतात तशें साहित्य पळोवन घेऊया कितें कितें यूज करता ते आमी. सो चला साहित्य पळोवया. आमी पळोवपाच्या ताल्ल्यांचे हुमण सामके टेस्टी यम्मी आनी आंबट तिखट सामके. आणि तेका लागून कितें कितें साहित्य घेतला ते पळोवन घेऊया. सो हांगसर मिडियम सायज नाही ताल्ले घेतलेले आमी पळोवू शकता तुम्ही. तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही बारीक सुद्धा ताल्ले घेवू शकता. सो हे पळयात अशे भरपूरशे ताल्ले घेतले आमी. तेज्या उपरांत अर्दे वडे सोय घेतलेले हा, आले घेतलेले हा, लसूण घेतला. आले लसूण मातशें चड जाय पडटा कारण आंबट तिखट करूंक जाय न्हय तेका लागून. सो आले घेतला, लसूण घेतलेली हा, मिरसांगो घेतल्या अशें कट करून, हरवो मसालो घेतलेलो हा, इल्लीशी हळद आणि तिरफळा घेतलेली हा. तेज्या उपरांत हांगसर आमी आमटाणूय घेतल्या आणि सोला बी घेतलेली हा, पळोवू शकता तुम्ही. सो इल्लीशी सोला आणि इल्लीशी आमटाण अशी घेवंक जाय. सो हे आसा म्हणजे सगळे साहित्य पळोवू शकता तुम्ही. आणि आयज आमी एकदम म्हणटात तशी आंबट तिखट हुमण करपाची हा. सो चला सगळ्यात पयलीं नाही ताल्ले आमचे बरे निवळ करून घेऊया आणि त्याच बरोबर आमचे वाटप जे आसा ते बीन रेडी करून घेता. सो गायज सगळ्यात पयलीं नाही आमचे वाटप रेडी करून घेऊया. तेका लागून कितें कितें वाटूंक जाय ते सांगता तुमकां. तर सगळ्यात पयलीं सोय, तेज्या उपरांत आले, लसूण, इल्लीशी आमटण, हरवो मसालो आणि हळद हे सगळे नाही वाटून घेवंक जाय. आणि हरवो मसालो जो आसा न्हय तो आमचो घरगुती हरवो मसालो आसा. सो तेजी बीन रेसिपी तुमकां सेपरेट दितलेच हांव. सो हे सगळे न्हय आमी वाटून घेवंक जाय. सो वाटून घेता आणि दाखयता तुमकां. सो गायज हे पळयात हांगसर तुम्ही ताल्ले पळोवू शकता. आमी अशें निवळ करून घेतले. आता तेका लावया मीठ, हे पळयात हांगसर आमी तेका न्हय ताल्ल्यांक आमचे मीठ लावन घेतले. आणि हांगसर आमची मिरसांगोय रेडी आसा. सो आता भितर घालया तिरफळा आणि एकदा परत फेऱ्या मारून घेऊया. सो तिरफळा ऍड करून न्हय एकदा आमकां मिरसांग आमची वाटून घेवंक जाय, हलकीशी, चडूय बारीक करूंक जायना तिरफळा. सो ही एकदा बारीक करून घेता आणि दाखयता तुमकां. तर गायज मिरसांग जी आसा न्हय ती तोपान काढून घेऊया आमी पयली. सो मिरसांग आमची रेडी आसा आणि तिरफळा बी दिसता पळयात. आणि आता पातळ करपाक लागून नाही भितर इल्लेशें उदक ऍड करूया. तुमकां जाय तितले तुम्ही घालू शकता उदक. तुमकां जर चड पातळ नाका जाल्यार तुम्ही ना सुद्धा उदक घातले जाता. पण उदक घातल्या उपरांत मातशी पातळ अशी जाता. हे पळयात हांगसर उदक घालून आमी पातळ केले. आता भितर ऍड करूया मिरसांगो. आणि मिरसांगो बी तुमकां जाय तितले तुम्ही घालू शकता. तिखट जर जाय जाल्यार तुम्ही चड घालपाचे. आणि सॉल्ट म्हणजे आमची जे हुमण आसा ते आंबट तिखट जातले सामके. सो वाटताना बी आमी आमटण घातले आणि हांगसर सॉल्ट घातलेले. सो आता प्रॉपर खतखतो येयलो न्हय का मागीर आमी ताल्ले घालपाचे भितर. हांगसर पळोवू शकता तुम्ही प्रॉपर खतखतो येवपाक सुरू जालो. आता ऍड करूया मीठ. सो तुमचेर डिपेंड आहा तुमकां कितले मीठ जाय ते, कारण ऑलरेडी आमी ताल्ल्यांकूय मीठ लायिल्ले. सो खतखतो येवपाक सुरू जालो. आता ऍड करूया आमी ताल्ल्यो. तुमकां जाय जाल्यार बारीक सुद्धा पीस करू शकता तुम्ही ताल्ल्यांचे. आणि तुमकां जाय जाल्यार तुम्ही बारीक सुद्धा ताल्ले हांगसर घेवू शकता. सो हांगसर आमी सगळे ताल्ले न्हय ऍड केले. आणि चड अशें ढवळूंक जायना, मागीर जे नुस्तें आसता पळय ते पीस कट्टा सामके पिड्ड्यार येता मागीर. सो 10 मिनटां. सो हे पळय ताल्ले ऍड केले. आता 10 मिनटां आमी दवरतली. ते ताल्ले बरे शिजोवंक जाय तेका लागून. सो 10 मिनटां चेक करूया. तर गायज झाली 10 मिनटां. आता चेक करूया ताल्ल्यो. हे पळयात आमच्या ताल्ल्यान काय बरें दिसता आणि वास सुटलेलो आज सगळ्याक. आंबट तिखट सामकें हुमण.
सो हे पळय ताल्ल्यो काय बरें दिसता आणि ऑलमोस्ट हांगसर आमच्या ताल्ल्यांचे हुमण रेडी आसा. चड टायम लागना हे करपाक. सो पळोवंक शकता तुमी. सो खतखतो बी बरो येयल्लो आसा. सो हांगसर आमचे ताल्ल्यांचे हुमण रेडी आसा. सो तुम्ही बी ट्राय करा आणि म्हाका कमेंट करून सांगा कशें असले ते. सो गायज कशी असली आयची आमची रेसिपी ताल्ल्यांचे हुमण. सामकें न्हय घरभर वास सुटला, आंबट तिखट सामकें आणि खावपाक खूप रुचीक लागता ताल्ल्यांचे हुमण. सो तुम्ही बीन ट्राय करा. आणि तुमकां जर चड स्पायसी नाका न्हय जाल्यार मिरसांगो तुम्ही स्कीप करू शकता, डायरेक्ट मसालोच घालू शकता. सो तुमचेर डिपेंड आहा. सपोज तुमकां चड तिखट नाका जाल्यार मिरसांगो स्कीप करा, तुम्ही घालू नका. बट खतखत्याचेर मातशी मिरसांगो घातल्या उपरांत न्हय टेस्ट आनीक बरी येता. सो तुम्ही बी ही रेसिपी मुद्दाम ट्राय करा आणि म्हाका कमेंट करून सांगा कशी असली आयची रेसिपी. सो गायज चला तर आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो. ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करून विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओ. ते आमचं देव बरें करूं. बाय.